नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। लोकसभेच्या मतदानाच्या निकालाचो दीस आयलो। तयारी पुराय, यंत्रणा सज्ज। गोंयचे दोनूय निकाल दनपारा 12 मेरेन पणजे, मडगांव, दिल्ली सावन प्रुडंटाचेर पळयात लायव्ह। एक्झिट पोलांनी दिले एनडीएक बहुमत, तरी निकाल ये मेरेन सगळ्यांक धाकधूक। आदले सांजे गोंयचो दर एकलो उमेदवार म्हणटा आपुणूच जिखता। उत्तरेंतले सिटा परस चर्चा चल्ले दक्षिण गोंयची। बीजेपी काँग्रेस दोगूय म्हणटात सीट आपलोच। जाणकार म्हणटात मार्जिन 10,000 भितर। पळयात खासा रिपोर्ट। जीएमसी सारकेले सरकारी हॉस्पिटल आनी मोठ्या सर्जरीचेर मोठ्या लोकांकडच्यान पयशे घेवपाचो सरकाराचो चल्ला विचार। दीनदयाळ विमो येवजणेचे सरकाराक काडटात तिसरे खेप टेंडर। आणि गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळान मनयलो एएफसी ग्रासरूट डे। 200 वयर माणकुली भुरगीं वांटेकार। 25 तारखेर जातली भुरग्यांची सर्त। खबरो विस्तारान। 12 तारखेर जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाच्या निकालाचो दीस आयलो। गोंयांत सगळी तयारी जाल्या। उत्तर गोंयची मतमेजणी पणजे बालभवन काउंटिंग सेंटरांत, जाल्यार दक्षिण गोंयची मडगांव कार्य आनी दामोदर कॉलेजींत जातली। सकाळी 8 ते 8:30 पोस्टल बॅलट्स आनी 8:30 ते दनपारा 12 मेरेन ईव्हीएम मशिनांतली मतां मेळून निकाल जाहीर करतले। वेंचणुकेचे निकाल तुमकां पणजे, मडगांव आनी दिल्ली सावन प्रुडंटाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटले। मैं खड़ा हूं दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इंडिया गेट, जो कि वीर शहीदों की निशानी है, लेकिन हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का भी गवाह है, क्योंकि यही राजपथ सीधा संसद भवन को जाता है। 16वीं लोकसभा के नतीजों के आने में अब बस कुछ एक घंटे बचे हैं और दिल्ली के गलियों में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। अगर हम सबसे पहले बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो उनके नेता ये मान चुके हैं कि उन्हें इस बार सत्ता बनाने लायक जो बहुमत है, जो नंबर चाहिए, वो नहीं आने वाला। इसलिए कोई भी बड़े नेता कांग्रेस के कैमरे पे आकर के बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी में भी दो सूरत उभर रही है। एक तरफ बात करें वो जो एग्जिट पोल सारे चैनल्स के अभी तक आए हैं, उससे काफी आश्वस्त लग रहे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है बीजेपी को पूरे जो 272 का आंकड़ा है, वो 272 का आंकड़ा ना मिले और उन्हें 20-25 सांसदों के समर्थन की जरूरत मिलेगी। और ऐसी परिस्थिति अगर उभरती है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए एक कड़ी परीक्षा का वक्त होगा। 9 टप्प्यांनी जाल्ले लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयांत दुसऱ्या टप्प्यात 12 मेक मतदान जाले। गोंयासयत पुराय भारतात 16 मेक मतमेजणी जातली आनी निकाल लागतलो। शुक्रारा सकाळी 8 ते चड करून 12 मेरेन मतमेजणी चलतली। दनपारा 12 मेरेन गोंयच्या दोन्ही सिटांचे निकाल गोंयकारां मुखार स्पश्ट जातले। मतमेजणी खातीर वेंचणूक आयोगान खासा सुरक्षा व्यवस्था दवरल्या। सीआरपीएफ आनी थळावे पुलीस काउंटिंग सेंटराक आसतले। काउंटिंग सेंटरा लागसर गाडयो हाडपाक मेळच्यो ना। काउंटिंग सेंटरात मोबायल हाडपाक बंदी घाल्या। आयोगाचे अधिकारी आनी आयोगान मान्यताय दिल्ल्यांकच मोबायल भितर व्हरपाक दितले। जोड वेंचणूक अधिकारी नारायण नावतीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंय मतदारसंघा खातीर पणजेत बालभवन आनी दक्षिणे खातीर मडगांवां कार्य आनी दामोदर कॉलेजीत मतमेजणी जातली। बालभवनात 72 टेबलांचेर काउंटिंग जातले आनी दक्षिणेत कार्य कॉलेजीत 61 टेबलां आनी दामोदर कॉलेजीत 40 मेळून 101 टेबलांचेर मतमेजणी जातली। उत्तर गोंयान पणजे बालभवनान एका सभाघरांत थिवी, म्हापसा आनी पर्वरे मतदारसंघा खातीर 10 टेबलां आसतलीं। दिवचले, मये, सांखळी 14, शिवोली, सालिगांव, प्रियोळ 10, हळदोना, पणजे, ताळगांव 10, सांताक्रूज, सांतांद्रे, कुमारजुवे 10, मांद्रे, पेडणे, कलांगूट, पर्ये आनी वाळपया खातीर 18 टेबलांचेर काउंटिंग जातले। दक्षिण गोंयांत कार्य कॉलेजीत सावड्डे, सांगे 10 टेबलां, मुरगांव, कुठ्ठाळे 10, वास्को, दाबोळे 10, केपें, कुडचड्या 10, फोंड्या, शिरोड्या, मडकय 11 टेबलां, काणकोणा 10 टेबलांचेर काउंटिंग जातले आनी दामोदर कॉलेजीत नुवे आनी वेळी 10 टेबलां, कुंकळी, कुडतरी 10, मडगांव आनी फातोडा 10, बाणावली आनी नावेली खातीर 10 टेबलांचेर मतमेजणी जातली।
वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिल्ल्या माहिती प्रमाण सगळ्यात पहिली पोस्टल बॅलेट्सांची मतमेजणी जातली. सकाळी 8 ते 8:30 मेरेन पोस्टल मतांची मतमेजणी सोंपतली. उपरांत 8:30 ते 12 मेरेन ईव्हीएम मशिनांची मतमेजणी जातली. दनपारा 12 मेरेन गोंयच्या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघाचे निकाल गोंयकारांक कळटले. हे वेंचणुकेक 10,59,953 मतदारांपैकी 8,14,652 मतदारांनी मतदान केल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 5 मार्चाक सुरू जाल्लो लोकसभा वेंचणुकेचो शिगमो शुक्रारा सोंपता. सगळे एक्झिट पोलांनी एनडीएक बहुमत दिलें तरी खरो निकाल लागा मेरेन सगळ्यांच्या मनात उमळशीक आनी धाकधूक आसाच. शुक्रारा सकाळी 8 वरांचेर देशभर मतमोजणी सुरवात जातली आनी दनपार मेरेन चित्र स्पश्ट जातलें. आमी गोंयच्या चडशा उमेदवारांक निकालाचेर विचारलें. दर एकलो म्हणटा आपुणूच जिखता. पळयात निकालाचे आदले सांजे उमेदवारांच्यो गर्जना. Janata Party is winning the South Goa elections hands down, and we are confident that in all the constituencies we will get the lead and will win these elections with comfortable margin. Lead in Salsit Taluka is concerned. I am quite confident in all the constituencies in Salsit Taluka will get the lead. I am expecting lead at least around 10,000. निवडणुकीचो अटीतटीचो सामनो आसा आणि जो कोण निवडून येता तो एक हार्डली 6,000 to 8,000 ह्या वोटाचो मार्जिन आसा. लोकां कडल्यान एक हें घेतलो तो पूर्ण विश्वास म्हजेर लोकांनी दवरलेलो आशिल्लो. निश्चितूच फाल्यां ह्या रिजल्ट जातलो तेन्ना जैतिवंत जातलो अशी खात्री आसा आनी आशा आसा. आता आमी खंय तरी म्हणजे टायम कमी असल्या कारणान आमी मातशें आमी खंय लोकां पर्यंत मुळावी लोकां पर्यंत पावपाक आमी मातशें कमी पडले मेळटले. कितले मार्जिन अशें तुमी हें करूंक ना? तशें आमी कॅल्क्युलेशन कशें आसा पयलेच फावट इलेक्शनाक बसलेल्या कारणान आमी म्हणजे तशें कॅल्क्युलेशन आमकां खरें विक्ट्री जी आसा ती आमकां निश्चितूच हितूंतल्यान मेळटली. फेवरान येवपाचें फाल्यां रिजल्ट कळटलो न्हू. मेशनान तें सगळें जे लोकांक जाय तो फेवर जातलो. म्हाका मार्जिन न्हू, हांव जिखपाक म्हाका चान्स आहा. जिखलो जाल्यार म्हजें नशीब आनी लोकांचें नशीब, म्हज्या लोकांचें नशीब. जिखना प्रॉब्लेम कांय ना. इलेक्शन बोर्ड म्हणटा पॉलिटिकल हेड तो. लोकसभेचे वेंचणुकेत उत्तर गोंयांत कितें घडटलें हाचेर तकलेक चड त्रास दिवपाची गरज ना. मात लोकांची चर्चा चल्ली ती दक्षिण गोंयच्या सिटाचेर. आपलोच सीट म्हूण बीजेपी आनी काँग्रेस दोगूय म्हणटात. मात जो कोण जिखतलो मार्जिन 10,000 परस चड घेवचो ना अशें सगळ्याच जाणकारांचें मत. दक्षिणेत कितें घडूं येता हाचेर पळयात खासा रिपोर्ट. लोकसभा वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांत कितें घडटलें ह्या विशीं सगळ्यांकूच उमळशीक आसा. गोंयांतल्या दोनूय मुखेल राजकीय पक्षांक वेंचणूक निकाला विशीं कितें दिसता तें जाणा जावन घेवपाचो प्रुडंटान यत्न केलो. दोनूय पक्षांक आपुणूच जैतिवंत जातलो अशें दिसता. दक्षिण गोंयांत साश्टीक सगळ्यांत चड म्हत्व आसा. त्या खातीर पयलीं पळोवया साश्टीचो अदमास. काँग्रेस म्हणटा 60,000 मतांची आघाडी. भाजपा म्हणटा 40,000ची काँग्रेसीक आघाडी. साश्टीत काँग्रेसीक बरीच आघाडी मेळटली ह्या प्रश्नाचेर दोनूय पक्षांचें एकमत आसा. दोनूय पक्षांच्या अदमासाक 20,000 मतांचो फरक आसा. ही 20,000 मतां चित्र बदलूं येता. सांगे, सावड्डे, कुडचडे आनी केपें ह्या मायनींग वाठारांतलें चित्र पळोवया. ह्या चारूय मतदारसंघांत भाजपा मुखार आसतलो. ही गजाल दोनूय पक्ष मानून घेतात. मायनींग वाठारांतलो असो आसा अदमास. काँग्रेसीचो अदमास 14,000 मतांची भाजपाक आघाडी. भाजपाचो अदमास 17,000 मतांची भाजपाक आघाडी. हें चित्र भाजपाच्या फावरार दिसता. मात केपें मतदारसंघात 3,000 मतांची आघाडी मेळटली अशें काँग्रेसीचें म्हणणें आसा. फोंडें तालुक्यांत कितें घडूं येता तें पळोवया. मडकय, फोंडें आनी शिरोडे हे 3 मतदारसंघ दक्षिण गोंयांत येतात. ह्या तिनूय मतदारसंघांत भाजपा आघाडीचेर आसूं येता. काँग्रेसीचो अदमास 20,000 मतांची भाजपाक आघाडी. भाजपाचो अदमास 20,000 मतांची भाजपाक आघाडी. काणकोणचें चित्र वेगळेंच आसा. उण्यांत उणी 1,000 मतांची आघाडी मेळटली अशें दोनूय पक्ष म्हणटात. मुरगांव तालुक्यांत भाजपाक सगळ्याच आमदारांचो तेंको आसा. काँग्रेसीचो आमदार माविन गुदिनोन उक्तेपणान भाजपाक तेंको दिल्लो. मुरगांव तालुक्यांत कोणाक कितली मतां पडटली ह्या विशींचो हो आसा अदमास. काँग्रेसीचो अदमास 6,000 मतांची भाजपाक आघाडी. भाजपाचो अदमास 7,000 मतांची भाजपाक आघाडी. दोनूय पक्षांनी उक्तायल्ल्या अदमासाचें गणीत केल्यार निर्माण जाता तें चित्र अशें आसा. काँग्रेस 61,000, भाजपा 45,000. भाजपा आनी काँग्रेसीन उक्तायल्लो अदमास हो असो आसा. मात ह्या दोनूय पक्षांनी उक्तायल्ल्या ह्या अदमासाचो बारीकसाणेन अभ्यास केल्यार निर्माण जावपी चित्र अशें आसूं येता. भाजपाचो काँग्रेसी विशीं अदमास 40,000, काँग्रेसीचो भाजपा विशीं अदमास 40,000.
हांगाच खरी मतां आसात. दोन्ही पक्षांनी एकामेका विशीं उक्तायल्लो अदमास पयल्यार दोगांयकूय दरेकी 40,000 मतां मेळटात. हें चित्र पयल्यार दक्षिण गोंयांत कितेंय घडूं येता अशें दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.